भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे गोंयकारांच्या भलायकेच्या नदरेन एक पावल मुखार वचत आसा। भलायकी खात्यान व्हडा प्रमाणात सुदारणा केल्यात। 108 ॲम्ब्युलन्स सेवे फाटल्यान आतां 104 भलायकेच्या नदरेन मदत कक्ष उगडला। हालींच ताचे मंत्री विश्वजीत राणेन उक्तावण केलें। कसल्याय दुयेंताची म्हायती जाय जाल्यार तशेंच हेर भलायके संदर्भांत म्हायती जाय जाल्यार 104 नंबराचेर फोन केल्यार मेळपाची सोय आसा। So this is the main page. This is the caller's details, whoever's calling, and what's called it. So these are the basic three. Whether you want information, any PHC, CHC, where is it? Any government scheme, or if there's any complaint, go on information directory. Let me know about any blood bank in South Goa. So like that, blood bank, South Goa. And here it is. Okay. Can you show some pharmacy? South Goa. So all the pharmacies will come. Scroll down. So based on from where you are calling, we'll give you the closest location of the pharmacy. Okay, that also you do. Yeah. So that is the information. Then go to schemes. These are the 5 schemes. Come down. So Ayushman Bharat, PDSSY, NHM schemes. So then all the details come. What documents are required? You have to be of what age? That's good. Very good. All this they'll inform. So no, so everybody is understanding. This is a comprehensive 104. Basically, it is also about information about government schemes, or if you come to Goa Medical College, where do you go? So all those things. So I think GMC should cut their 30-day period and just allow it to happen. Now, GMC is I law. Who was Pajay? Dr. Bandekar going out. Thursday OT and पयलीं सरकारान 108 ॲम्ब्युलन्सांतल्यान गोंयकारांक बरी सेवा दिवपाक पावले। त्याच्याच आदारान आतां 104 मदत कक्ष चालू केला। ताचो गोंयकारांक खूपच फायदो जातलो अशी माहिती मंत्री राणेन दिली। 104 म्हणजे केंद्र सरकारान ते नॅशनल हेल्थ मिशनाच्या माध्यमांतल्यान 104 ची फॅसिलिटी सगळे एक इंटरलिंक केल्ली आसा। GVK MRIच्या माध्यमांतल्यान आमी ही सेवा जी चालू करता हे आमचे सगळे प्रायमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सगळे कडेन हेजे लिंकेज आसतली। जे कोण पेशंट येता ताका सगळे तरेची म्हायती, आरोग्य क्षेत्राची जी सगळी म्हायती, सरकारची स्कीमची म्हायती आनी गोवा मेडिकल कॉलेज बी इंटरलिंक्ड आसतले। त्या माध्यमांतल्यान मनशाक जर कितें कंप्लेंट, जर पेशंटाक कितें कंप्लेंट रजिस्टर करून ती एक सेवा हांगा गावतली। तेजे भायर म्हायती जी आहा एंड सगळी डिटेल म्हायती आरोग्य क्षेत्रान आनी जे हॉस्पिटला बद्दल म्हायती जाय खंयच्याय हॉस्पिटलान गेल्यार ह्या 104च्या माध्यमांतल्यान लोकांक ती सेवा गावतली। आता सरकाराची स्कीम्स बी आहा, ह्यो स्कीम बद्दल बी 104 आयजच्यान जी चालू जाता, GVK MRIचे टायअप करून आमी जी इम्प्लिमेंट केल्लें आसा ती म्हायती लोकांक दिली वयतली हांगाच्यान। म्हणजे म्हाका दिसता एक कॉम्प्रिहेन्सीव ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आनी एक गायड करपाक पेशंटाक ह्या तरेची सेवा आनी आमचे गोंयची जनतेक हेजी पूर्णपणे बऱ्यापैकी फायदो जाता। स्कॅनराच्यान स्टार्ट जातली, आयजच्यान चालू।